येवपाचें कारण म्हणजे फोंड्या ह्याय वर्सा कार्निवाल ना, फाटल्या वर्सान जेणी एंटरटेन केलो. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आनी त्याच प्रमाणे ट्युरिझम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हो कार्निवाल फोंड्या जावचो. कारण फोंड्यात नसून फोंड्या तालुका संपूर्ण येता. फोंड्या, मडकय, प्रियो आनी शिरोडा आनी भरपूरशे लोकांक फ्लोट्साची इंट्रस्ट आसा आनी त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान तांकां फंडींग दिवन सपोर्ट करचें. सो म्हजो हो पयलो रिक्वेस्ट. आनी दुसरो रिक्वेस्ट म्हजो प्रेसाचो मेन आसा की शिगमो भुरगे खूब मेहनत घेतात शिगमो उत्सवाक आनी तांचे जे प्राइज अमाउंट असता तो पावता म्हणसर 8-9 म्हयने बी वता. सो शिगम्याक जेन्ना आतां शिगमो येतलो तेन्ना भुरग्यांक हातो हात एटलिस्ट एक 15 दिसा भितर तरी पेमेंट मेळचो. कारण खुबशे म्हाका खांडेपारच्या भुरग्यांनी आनी फोंड्याच्या भुरग्यांनी सांगलें की सर आमकां 8-9 म्हयन्या नंतर पेमेंट आयला म्हणून. सो ह्यो गजाली गव्हर्मेंटान लक्षांत घेवच्यो आनी त्याच प्रमाणे कार्निवालाकूच फंड कमी पडपाक जायना म्हाका दिसता. कितें फंड कमी पडटा जाल्यार फोंड्या तालुक्यान 4 मंत्री आहा तांच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हो मोठो एक कार्निवाल फोंड्या जावपाक जाय. आनी फोंड्या पुरते नासून शिरोडा, मडकय, प्रियो, फोंडा ही सगळी एरियेचे जे फ्लोट्स आसा आनी ऑल गोवा जे फ्लोट्स आसा ते फोंड्याकारांकूय ताजो एक अनुभव आनी एक हे येवपाक जाय. तेच सांगपा खातीर हो प्रेस हांव तुमकां आपयलो. सो एवरी इयर जाता न्ही कार्निवाल? फाटल्या वर्साय जावं नाशिल्ले फंड्स एलोकेट करून आनी एंड मोमेंट मागीर लोकांनी मेळून केले. सो ताज्या खातीरूच आमी केला. सो हांव येता त्या दिसांनी आय विल मीट टुरिझम मिनिस्टर, टॉक टू हिम अबाउट इट. अदरवायज देर आर लॉट ऑफ पीपल हू हॅव अप्रोच्ड अस, हू आर रेडी टू डू द कार्निवाल इन फोंडा. फोंड्या करपाक ते रेडी आहा खुबशे लोक आनी तांकां घेवन मागीर फुडें वचपाचें. फाल्यां रिटर्नूच अप्लिकेशन घेवन वतले. उलयले आमी तांचे कडेन, उलोवंक जाय तांचे कडेन. आतां पळोवया फाल्यां कशें वचपा मेळटलें त्या प्रमाणे फुडें वचून हो कार्निवाल करून हाडपाक. आनी त्याच प्रमाणे दुसरे लेटर एक हांव आतां सीएमाक आज ना फाल्यां दितलो की भुरगे जे शिगमो करता, जे कोण जिखता तांकां हातो हात पेमेंट दिल्यार चड म्हणजे हातो हात जेन्ना एटलिस्ट एक 7 वर्किंग डेजान दिवचो. तांकां 6-7 म्हयने 8 म्हयने म्हाजे कडेन अशे थोडे आसा तांकां 8-8 म्हयने लागले. तांकां फॉलोअप करत रावचो पडलो. पण हे भरपूर गजाली पयशे घेवन कोणा कडल्यान करून हो शिगमो फुडें वयर हाडटात, फ्लोट्स काडटात. तांकां पेमेंटाक इतलो त्रास जावचो न्ही की तांच्यांनी दीस रात कलाकार ते दीस रात यो दुसऱ्यांच्या दारार यो वच करचे न्ही. ताच्या खातीर ही एक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक. सो ह्या फावट तेणी कितें ECS द्वारे कितें पेमेंट करपाचें हें केलां? न्ही करपाचो प्रयत्न केला ही गजाल वेगळी. पण प्रयत्नाचो प्रश्न कितें आसा की प्रयत्नाचें फळूय मेळपाक जाय. आनी प्रयत्न करप एक व्हेरी सिंपल, बिकॉज नाव इट इज बिकम अ डिजिटल थिंग. आनी वेन इट इज बिकम अ डिजिटल थिंग द बेस्ट पार्ट इज वॉट यू प्लान आउट. तुमचे कडेन सगळे फ्लोट्स आयले एक 7